नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर योगा हांव गौरीश्वर बामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारूया हेडलायन्साचेर. दुरुस्त केल्ल्या कला अकादमीची साऊंड सिस्टम कालबाह्य आनी सुमार दर्जाची. कला अकादमीची पळोवणी केल्या उपरांत साऊंड मॅन ऑफ इंडिया रॉजर ड्रॅगोची खंत. आसगांव घर मोडतोड प्रकरणांतली मुखेल दुबावीत पुजा शर्माचो अटकपूर्व जामीन अर्ज कोर्टान मारलो भायर. केन्नाय अटक शक्य. पंच सरपंच उपसरपंचांक सरकाराचे गिफ्ट. सगळ्यांच्या पगारात 2000 वाढ. मंत्रिमंडळ बसकेत निर्णय. बेळगांवां कदंबा आडयल्ल्या प्रकरणाची गोंय सरकारान घेतल्या दखल. केंद्राक केला कळीत. डीजीपी मुख्य सचिवाकूय धाडल्या सरकारान मागयलो अहवाल. दिगंबर आनी विजया मदीं पेटले. मंत्रीपदा खातीर दिगंबराची कित्याय वक्तव्यां. दिगंबरा कडेन देव उलयता म्हणून परतून तोमणो. मालप्या पेडण्या बोगद्यांतली माती आनी चिखोल काडपाचें काम झुजापोवण्यार सुरू. सावंतवाडी रेल्वेत आडकल्ल्या लोकांक बसीची सोय. रुमडावळो पंचायत वाठारांतली 90% वेवसायीक आस्थापनां बेकायदेशीर दवरलेचो झेडपी. परेश नायकान काडलो मुद्दो. कारवायेची केली मागणी. दिवचलच्या वेदांता कंपनीच्या खण मालाच्या येरादारीक निमणे सुरवात. पिळगांव रस्त्यान सारवानस जेटी मेरेन मिनाची येरादारी. कोट्यांनी रुपया मोडून दुरुस्त केल्ले कला अकादमीची साऊंड सिस्टम बाबत दर्जाची आनी कालबाह्य. साऊंड मॅन ऑफ इंडिया रॉजर ड्रॅगोन खंत उक्तायली. कला राखण मांडाचे हाणें ड्रॅगोक कला अकादमीची साऊंड सिस्टम पळोवपाक आफोवणें दिल्लें. बुधवारा पळोवणी केले उपरांत ड्रॅगोन आपलें मत व्यक्त केलें. रॉजर ड्रॅगो कोण आनी ताणें कला अकादमीचे साऊंड सिस्टमाचेर केल्लें वक्तव्य कित्याक म्हत्वाचें पळोवयात हो स्पेशल रिपोर्ट. कोट्यांनी रुपया मोडून दुरुस्त केल्ले कला अकादमीची दिसान दीस अवतिकाय जायत आसा. हे फाटभुंयेर विरोधक आनी सरकारा मदीं आरोप प्रत्यारोपांचें नाट्य चल्लां. दुसरे वाटेन गोंयच्या एका आक्रमक गटाच्या कलाकारांनी सरकारा सयत मंत्री गोविंद गावडेचेर खर टिका सुरू केल्या. गोविंद गावडेन राजिनामो दिवचो म्हूण तांची मागणी. हेच फाटभुंयेर कला राखण मांड पंगडाच्या सदस्यांनी साऊंड मॅन ऑफ इंडिया म्हूण वळख आशिल्ले रॉजर ड्रॅगोक खासा आपोवणें दिवन कला अकादमीच्या नव्या साऊंड सिस्टमाची पळोवणी करपाची विनवणी केल्ली. कलाकारांचे मागणेक मान दिवन रॉजर ड्रॅगोन बुधवारा स्वता कला अकादमीत वचून नव्या साऊंड सिस्टमाचे टेस्टिंग केलें आनी पळोवणी केली. रॉजर ड्रॅगो म्हणटा कला अकादमीची नवी साऊंड सिस्टम बाबत कालबाह्य आनी फॉल्टी. आता तुमकां कळ्ळें आसतलें रॉजर ड्रॅगो कोण तो देशांतलो एक नामनेचो साऊंड इंजिनियर आनी तज्ञ. ताणें 2003 वर्सा कला अकादमीची साऊंड सिस्टम स्वता सेट केल्ली. इतले दीस कलाकारांच्या दाव्याचेर कला आनी संस्कृती मंत्री कोण ते कलाकार असो प्रस्न करतालो. ताचे पयलीं ताणें खुद्द कोण तो चार्ल्स कुरैया अशें विचारपाची कापास्ताद केल्ली. आतां घडये तो फाल्यां मिडियाच्या प्रस्नांक जाप दितना कोण तो रॉजर ड्रॅगो अशेंय विचारपाक शकता. मात गोंयकारांक कितें कळपाक जाय तें कळ्ळें आनी बेस बरें कळटा इतलें मात खरें. First thing was the mixer was old model, 8 years old. Secondly, you could hear, but from the row VW at the back 4 rows you could not hear clearly. The high frequency you couldn't hear. Monitors were very less. From 4 monitors, small monitors, you require at least 8 for this kind of stage. These are 3 things that I noticed for sound. But now see, what I suggested is you take the artists in confidence, take the musicians and artists that are local. They themselves are well, they know today everybody is on the net, everybody knows what the products are. You don't have to go to and buy some brand like Bose or buy some brand like Tenoi. There are very good brands you can see, you can go on net and read. Bose. No, it is not anywhere in top 5, not anywhere in top 6 also. So it is lower version. Yeah. So this, you have to see, it is a company that is well known for home audio. It is not meant for theatres.
If you look at any theatre in the world, out of maybe 10,000 theatres, maybe 10 or 20 may be having Bose. The rest don't use Bose. No, not the Bose is not the older model. The Bose also that they have is not a new speaker. It is more than 8 to 10 years old. That model, definitely. Even what they bought for the amphitheatre also is a very old model. They bought a bass and the top. That also is an old model. So nothing what they have purchased is anything to do with new technology. I installed the whole system in 2003. It was the order was taken by Modern Stage Radio from Delhi, and we did the whole installation. Okay. And that time we put equipment that was, I think, as better than this or good. So now it's 20 years down the line. So we are expecting it to be, some high standards. Companies, L Acoustics, Adamsons, JBL, DNB, these are the companies. Nothing. They are not even put in the BOQ also. None of these companies are appearing in the BOQ. They are for auditoriums and theatre. I'm feeling sad because I myself have done hundreds of shows here. From last 20, 30 years, I have done shows in Kala Academy. We have done theatre in Kala Academy. So for that reason, I came down from Bombay to support. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आसगांवां घर मोडपाच्या प्रकरणात पूजा शर्माचो अटकपूर्व जामीन अर्ज कोर्टान भायर मारलो तेन्ना पूजाक केन्नाय अटक जावपाची शक्यताय आसा. पूजा शर्माच्या अटकपूर्व जामिनावयली सुनावणी सोमारा पुराय जाल्ली. बुधवारा कोर्टान ह्या विशीं निवाडो दिलो. घर मोडपाच्या प्रकरणातली मुख्य सूत्रधार पूजा शर्माच्या अटकपूर्व जामिनावयली सुनावणी सोमारा पुराय जाल्ली. घर मोडपाचे घडणुके फाटल्यान पूजा शर्माच मुख्य सूत्रधार आशिल्ल्याचे दिसून येता. ताका लागून तिची पुलीस बंदखण गरजेची आशिल्ल्याचो युक्तिवाद सरकारी वकिलान केल्लो. जाल्यार घर मोडपाचे घडणुकेचो तपास स्वतंत्रपणान जायना, पूजाक अटक जावची हाचे खातीर राजकीय हस्तक्षेप जाला, ताका लागून तिका अटकपूर्व जामीन मेळचो असो युक्तिवाद पूजाच्या वकिलान केल्लो. पूण कोर्टान निमाणे कडेन पूजा शर्माचो अटकपूर्व जामीन भायर मारलो. We have to get copy of the order. We are informed that the order is ready. We will apply for second copy for this. Sir, as the bail has been dismissed, so your client will appear before the IO or you will approach the higher I will court? stay before my client to decide. But as far as I understand, I always thought nobody is above the law. Law is above all. I am disturbed by in fact hearing this order. Sir, do you see any reason behind this order? Do you see any specific reason behind this order? According to me, there was every reason to grant bail. But then this has happened. Okay. But do you think there is still political pressure in there? I don't know. It is something just bow down to political pressure externally also, and there is no question. Because of politicians, it's like that. Thank you. But There are only some judges who consider that the law is above all, nothing is above law. This is also said that it will be available if you want to, you can come and Yeah, you can come. We said that don't arrest me, grant me bail, I will come and depose or give statement. That was what we had said. now she is in Mumbai. She must be in Bombay because that is her residence. I don't know. It's for her to decide what's that. so what could be a reason why it is dismissed? I will have to imagine, I don't know, I have to read. After I read the reasons, I can say something about it. Okay. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सरपंच, उपसरपंच आणि पंच वांगड्यांच्या पगारात 2,000 रुपयांची वाढ केल्या. बुधवारा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मुख्यमंत्र्यान हो निर्णय घेतलो. आयटकाचे निमंत्रक क्रिस्तोफर फ्रॉन्सेका हाणें पंचायतीच्या कामगारांक 7वो वेतन आयोग लागू करचो म्हणून मागणी केल्ली. बुधवारा मंत्रिमंडळाची बसका जाली. हे बसकेत मुख्यमंत्र्यान सरपंच, उपसरपंच आणि पंच वांगड्या खातीर एक निर्णय घेतला. सरपंच, उपसरपंच आणि पंच वांगड्या खातीर खोशयेची गजाल. तांच्या पगारात आता 2,000 रुपयांची वाढ केल्या. सरपंचाक 8,000, उपसरपंचाक 6,500 जाल्यार पंच वांगड्यांक 5,500 रुपया पगार मेळटलो, अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. बुधवारा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेत हो निर्णय जालो. सगळ्यात पयली आयच्या कॅबिनेटाचे द कोर्ट फी बील आज पास केले. ओके, सेकंड आयटम जो आशिल्लो तो
ओके, गोवा पंचायत सॅलरीज अलाउन्स ऑफ द सरपंच, डेप्युटी सरपंच आणि पंच हांची सॅलरी जी आहा पळय न्हू ती 2,000 रुपयांनी वाडयली एडिशनल. ताज्या उपरांत एक्स पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल फॉर द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2024 युनायटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम विथ द थीम लँड रिस्टोरेशन ऑर डेझर्टिफिकेशन हो कार्यक्रम आमी केल्लो ऑलरेडी ताज्या खातीर. ताज्या उपरांत एक्स पोस्ट फॅक्टो एक्झम्पशन ऑफ द स्टॅम्प फ्री आमी ते फक्त विवेकानंद रॉक मेमोरियल विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी त्या एक प्रोजेक्टा खातीर तेजी हें केलां. एक्झम्पशन ऑफ द स्टॅम्प फीज दिला ताका. अप्रुवल फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द 6 months एजन्सी टू एंगेज द सेम कॉन्ट्रॅक्टर इन द सिव्हिल सप्लाय. इतले मजगती पंचायतीच्या कामगारांक 7वें वेतन आयोग लागू करचे अशी मागणी आयटकाचो निमंत्रक क्रिस्तोफर फ्रॉन्सेको हांणी केल्ली. पंचायतींनी 500 वर कामगार आहा आणि ते आयज दे आर इन अ पंचायत वर्कर्स डिमांड्स डे म्हणून एजिटेशन करीत आहात, कॅम्पेन करीत आहात. ते मुख्यमंत्र्याकय मेळ्ळ्यात, आमदारांक मेळ्ळ्यात, खासदारांक मेळ्ळ्यात, गांवच्या लोकांक मेळ्ळ्यात. सिग्नेचर कॅम्पेन चालू आहा. आता फ्रॉम द 7th of July to 13th of July this campaign is going on. मुख्यमंत्र्यान आमकां आश्वासन दिल्लें मडगांव पब्लीक मिटिंगेन की 7वो वेतन पंचायत कामगारांक मेळटलो. बाब मोवेन गुडिनोन आश्वासन दिल्लें की 7वो वेतन मेळटलो. यू विल हॅव टू गो बाय कॉमन केडर. बरें, कॉमन केडर आमी एग्री जाले. मागीर आतां ते कितें म्हणटा, यू विल हॅव टू गो बाय दॅट बायोमेट्रीक सिस्टम. तुम्ही कामाक येता कितल्यांक, कामाक वता भायर वता कितल्यांक ते तुम्ही पंचिंग करपाक जाय म्हणटात. आमी सगळे ओके म्हणटा, आमकां नो प्रॉब्लम. तुम्ही ट्रान्सफर करता आमकां ट्रान्सफर करा, हांगासून थंय ट्रान्सफर करा, पूण आमचो 7वो वेतन दिया मरे. गोंयची कदंबा आडोवन कर्नाटकाच्या नागरिकांनी बेळगांवां केल्लें आंदोलन योग्य न्हय ह्या विशीं आपणे केंद्र सरकाराक कळीत केलां. तशेंच DGP आनी मुख्य सचिवा कडल्यान ह्या विशीं अहवालूय मागयल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. कर्नाटक रक्षणा वेदिकेच्या कार्यकर्त्यांनी सोमारा बेळगांवा गोंयची कदंबा बस आडावन निदर्शनां केल्ली. हे फाटभुंयेर पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नाक मुख्यमंत्र्यान जाप दिली. पळयात. ऑफकोर्स हांवें DGP आनी CS ह्या दोनूय लेवलाचेर हांवें ताजो रिपोर्टूय मागयला. DGP म्हणजे म्हज्या पुलीस डिपार्टमेंटा कडल्यान. नेक्स्ट CSाकूय सांगला, CS टू CS ताज्या कडेन उलय म्हणून. कारण अशा पद्दतीन म्हादईच्या विशयाचेर आंदोलनांनी विशेश करून आमची इंटरस्टेट ज्यो बस चलता तिका हार्म नो डावट तेंच्यांनी मोडतोड करूंक ना, बट ते बसीचेर वयर चडप नाचप ती हाडप हें योग्य न्ही. आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाकूय ताज्या बद्दल बरयलां ऑलरेडी. कारण कशें आहा हांव परत एकदां सांगता, म्हादईची प्रवाह ऑथॉरिटी थंयसर कितले लोक तेंचे बसले हेका म्हत्व ना. आमचे 4 लोक सुद्दां जरी गेले न्ही रे जाल्यार रिपोर्ट जो रेडी करता पळय न्ही तो कितलो खरो आनी सत्य आसा हो चड म्हत्वाचो आसा. ताच्या खातीर हांवें तेन्नाय सांगलेलें की प्रवाहान पावसांत एक्चुली वचून इन्स्पेक्शन करप आनी कणकुंबीतल्या सायटीचेर इन्स्पेक्शन करप. हाव दे डीड द डायवर्जन, उदकाचें डायवर्जन करून उदकाचो फ्लो मलप्रभेत कसो वता हें हांवें स्वता पळयलां. म्हणून तेंच्या त्या टिमीक तो करप हें गरजेचें आशिल्लें आनी तो तेंच्यांनी पळयला. म्हणून ते आतां जो मोठ्या प्रमाणात तांचो जो विरोध जावपाक लागला पळय तो तेका लागून जावंक लागला. हे पळय, आमी दोनूय लिगल बाजूनय बी सुप्रीम कोर्टात किंवा म्हादई ट्रिब्युनल किंवा हेच्या कडेन आनी एडमिनिस्ट्रेटिवली बी म्हणजे आमी आमचो रिपोर्टूय परत आसा तसो म्हणजे WRD डिपार्टमेंट म्हण जलशक्ती मंत्रालय आनी PM हांच्या पर्यंत आमी वेवस्थीत रितीन आमचे रिपोर्टूय दीत आसा. आमचे बाकीचे सुप्रीम कोर्टात आमचे ॲडव्होकेट्स ही बाजू जी आमची स्ट्रॉंग रित्या परतूय मांडटले. दुसरे 30 आणि 40 अधिकारी धाडटात म्हणून आमकां धाडपाची गरज ना. आमचे 3च अधिकारी हो विशय हाताळपा खातीर सक्षम आशिल्ल्याचे उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार सांगता. प्रवाहाचे बसकेक गोंयचे 3च अधिकारी धाडिल्ले म्हणून विरोधकांनी टिका केल्ली. हे टिकेक शिरोडकारान जाप दिली. आमकां दुसरे धाडटा 30 आनी 40 धाडटा, आमकां 40 आनी 50 धाडपाची गरज ना. वी हॅव फेथ इन अवर ऑफिसर and they are quite capable to deal with the subject. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV.
आमदार दिगंबर कामत आणि विजयाचे मुख्यमंत्री पदावयल्यान एकमेकाचेर उतरांचे फार. दिगंबर कामत म्हणटा विजय पळयता मुंगेरी लाल के हसीन सपने, जाल्यार विजय सरदेसाय म्हणटा मंत्री जावपाक दिगंबर करता पिशेपणां. आमदार दिगंबर विजयाचे मुख्यमंत्री पदावेल्यान एकमेकांचेर उतरांचे फार. दिगंबर म्हणटा तो पळयता मुंगेरी लाल के हसीन सपने, जाल्यार विजय म्हणटा मंत्री जावपाक दिगंबर करता पिशेपणां. मडगांवां मंगळारा भाजपाची मतदार अभिनंदन सभा जाली. हे सभेन कार्यकर्त्यांक संबोधित करतना मदींच आमदार दिगंबर कामतीन विजयाक नांव घेनासतना चिमटो काडलो. मुख्यमंत्री जावपाचे विजय सरदेसायाचे सपन केन्नाच साकार जावचें ना. जाल्यार हाका प्रत्युत्तर दीत विजय सरदेसाय म्हणटा दिगंबर कामत हांचे कडेन देव उलोवपाक लागला. ताका देवा वरवीं दुसऱ्यांक कितें सपनां पडटात तें कळपाक लागला. म्हणूनच हांव मुख्यमंत्री जावपाचें सपन पळयता. हे दिगंबर कामतीक कळला आसूं येता, असो उलट तोमणो गोवा फॉवर्डाचे आमदार विजय सरदेसायान मारलो. डॉक्टर प्रमोद सावंत हो मुख्यमंत्री जावचो अशी आमकां सगळ्यांक अपेक्षा. थोडे जाण स्वप्न पळयतात. एक सिरियल येता मुंगेरी लाल के हसीन सपने पळयला आसतलें आनी त्या स्वप्नांत तो सामको तो कितें कितें जातालो आनी मागीर ताका बायल येवन उदक मारताली आनी तो मागीर जागो जातालो आनी ताका रियलिटी आपल्याली कितें ती कळटाली. तशें थोड्या जाणांक स्वप्नां वेगळी वेगळी पडटा. तो सर्वसामान्य मनशाक फटोवपाक देवाचें नांव हाडटा. आतां देव आमी कितें स्वप्न येतात तें ताका सांगता. हें ताणें काल नवें सांगलां. हें हांवें नवेंच आयकलां. हें म्हाकाय आयकून हांवें मातसो हें जालो की बाबा कितले लेवलाचेर पावला. तो मातसो आतां हे दिसांनी जाणटो जाला. ताची तकली चॅक करूंक जाय एक. आनी दुसरें म्हाका ताची काकूट दिसता की एक मुखेलमंत्री आशिल्लो 5 वर्सां ताणें कंप्लीट केल्लो टेन्यूर. ताणें हे भशेन उलोवप हें ताका उलोवचें पडटा. कित्याक ताका हें उलयना जाल्यार ताका प्रमोद सावंत मंत्री करपाक कसो कन्सिडर करना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. रुमडामण पंचायत क्षेत्रात 90% बेकायदेशीर व्यावसायिक आस्थापनां चलतात असो आरोप दवर्ली पंचायत वांगडी परेश नायक हाणें केला. बुधवारा जाल्ल्या जिल्हा पंचायतीच्या बसकेत ताणें हो आरोप केलो. ह्या वेवसाय करपी ह्या धंदेकारांचेर लक्ष घालून दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यान कारवाय करची अशी मागणी परेशान केल्या. आम्ही कमीत कमी 25-30 वर्सां जाली हावजींग बोर्डाची जी घरां आहा LIG किंवा EWS किंवा HIG ही घरां आसा पळय न्ही ती रेजिडेंट पर्पज म्हणून गव्हर्मेंटान ती स्किमीचेर केल्ली आशिल्ली. बट थंय लोकांनी एनक्रोचमेंट करून टोटली कमर्शियल एरिया केली. कित्याक म्हाजे हितून आमी आतां पळोवपाक गेले जाल्यार 90% ही कमर्शियल एरिया आसा. तितून थंय धंदे अशे चलता की थंय चिकन बीफ किंवा मोबायल शॉप्स जनरल स्टोर किंवा बाकीचे सगळे एक्टिविटीज स्क्रॅप यार्ड चलता थंय. मागीर तुगेले इनलिगली टोटल इनलिगली चल्ले कडेन आसा. लोकांचो थंय टोटली ऑब्जेक्शन आसा की हें इनलिगल चलता पळय न्हू तेजेर एक्शन कितें तरी जावपाक जाय. पंचायत थंय एक्शन घेयना. म्हणून हांवें आयज रिजोल्युशन मूव केलें जिल्हा परिशदाक की कन्सर्ट अशें ते एरियेन अशें चल्लां तशें सेम कोमुलदात ही प्रॉब्लेम आसा. ते रुमडामळ पंचायतीन एन्क्रोचमेंट केलें इनलिगल एन्क्रोचमेंट केले कडेन आसा. तशें दवर्ले दिगरपाल पंचायत आसा थंय इनलिगल एन्क्रोचमेंट केले कडेन आसा. आनी टोटल इनलिगल आहा. पूण ते दवर्ले दिगरपाल जे इनलिगल एन्क्रोचमेंट आसा ती कोर्ट मॅटर चलता. तेजेर हांव कांय उलयना. बट हांवें ZP कडेन इतलो डिमांड केल्लो अध्यक्षा कडेन आनी CO कडेन की आमच्या एरियेन दवर्ले किंवा रुमडामळ एरियेन कितली कोमुलदाद आसा कितली इनलिगलिटी केली कडेन आहा आनी कितली गव्हर्मेंटान एक्वायर केली कडेन. तिनूच प्रश्न हांवें एक लेटर कन्सर्ट मिनिस्टराक किंवा सेक्रेटरी धाड म्हूण सांगिल्लो. सेम हांवें हें सांगलें जे टेनंट वेरिफिकेशन तें सारकें जायना. टेनंट वेरिफिकेशन तें आतां कलेक्टराक आनी एक कॉपी मायना करतरी दी म्हूण सांगलें. सेकेंड थींग हांवें जे इनलिगलिटी जे कमर्शियल एरिया चलता तांकां हांवें सांगलें कलेक्टराक लेटर कर सांगला, फूड एंड ड्रग्साक कर सांगला, हेल्थ डिपार्टमेंटाक कर सांगला, पोल्युशन बोर्डाक कर सांगला, हावजींग बोर्डाक कर म्हूण सांगला, पंचायतीक कर म्हूण सांगला. कित्याक जेन्ना इन्स्पेक्शनाक जे कन्सर्ट दी ऑथॉरिटी येतली जेन्ना इन्स्पेक्शन करपाक जाल्यार पंचायतीक घेवनूय करपाक जाय. कित्याक ती फाल्यां कलेक्टरान इन्स्पेक्शन करूंक फायद ना. ते पंचायतीक घेवन करपाक पंचायतीचो थंय रोल कितें आसता कळपाक लागूं जाय. कित्याक हें आतां दिसान आनीक 5 वर्सां 10 वर्सां टोटली इनलिगल टोटली आनी मॅस जातले ते. त्या खातीर हांवें आतांच आमी खंय तरी वेवस्थीत रावन आमी वेवस्थीत करपाक. कित्याक इनलिगल कन्स्ट्रक्शनाचेर हांव कांय उलोवना. इनलिगल कन्स्ट्रक्शन आसता मागीर पळोवया. बट जे बिझनेस इनलिगलिटी चल्ले कडेन आसा लोकांचो थंय टोटली ऑब्जेक्शन आसा. तेच खातीर हांवें एक प्रश्न म्हणलेलो आनी अध्यक्षान आनी COन म्हाका कॉपरेट केला करता म्हूण सांगलें. पेडणेच्या बोगद्यांतली माती आणि चिखल काडून उडोवपाचें काम झुजा पावण्यार सुरू आसा. राती उसरा मेरेन हें काम पुराय जावपाक शकता. पूण चड पावस पडलो जाल्यार काम करपाक आडखळ येवं येता. तरी आसतना राती मेरेन काम पुराय करून
रेल्वे वाहतूक सुरळीत करपाचो आमचो यत्न आशिल्ल्याचे कोकण रेल्वेचे सरवेवस्थापक बबन घाटगे हाणें सांगलें. 9th July at around 2:30 p.m. our tunnel watchman observed that there is a water clogging inside Pernam Tunnel, and because of this, all trains were stopped at respective stations, and traffic was a bit disrupted. Immediately, our engineering officials they have reached the site, and the situation was in control. And by night 10:30. And 10:15, the track was restored and train services started. We passed few of the trains, but however, again in the morning, today 3 o'clock, again lots of water was oozing out inside the Pernam Tunnel. Hence, Konkan Railway has decided to cancel some train and divert some of the trains via other routes. Some of the trains which have been cancelled are CSMT Madgaon Vande Bharat Express, CSMT Madgaon Jan Shatabdi Express, CSMT Madgaon Mandavi Express, then CSMT Mangalore Junction Express, then Madgaon CSMT Mandavi Express, then Madgaon Sawantwadi Diva Passenger, then Madgaon CSMT Tejas Express, Madgaon CSMT Jan Shatabdi Express, then Sawantwadi Diva Passenger. All these trains have been cancelled. We are expecting restoration to be completed by today evening. However, it depends entirely depends on the rain. पिळगांवच्या शेतकारांचो वेदांता कंपनीच्या मिनाच्या येरादारीक खर विरोध आशिल्लो. मात आतां दिवचले वेदांता मायनिंग वयल्यान मिनाच्या येरादारीक निमणे एकदाची सुरवात जाल्ली आसा. सध्या 50 परस चड ट्रक धन्यांनी आपले ट्रक रस्त्यार देंवयल्यात. ट्रकांचो आंकडो आनीकूय वाडपाची शक्यताय आसा. इसी मेळ्या उपरांत मायनिंग वेवसाय सुरू करपी वेदांता ही राज्यांतली पयली मायनिंग कंपनी थारिल्ली आसा. हे कंपनीन मीन काडपाक सुरवात केल्ली खरी, मात पिळगांवच्या शेतकारांच्या विरोधाक लागून मिनाची येरादारी सुरू करपाक आडमेळ निर्माण जाल्लो. मात हो वाद तात्पुरतो सुटावो जाल्ल्यान वेदांता सामकार उबे राविल्ले संकश्ट सध्या तरी पयस जाल्ले आसा. देखून दिवचलच्या NSP प्लांटा वयल्यान पिळगांव मार्गान सारमानस जेटी मेरेन मिनाची येरादारी सध्या सुरू जाल्या. मिनाची येरादारी सुरू जाल्ल्यान ट्रक धनी खोशी आसात. 2012 बंद आसलेली मायन मागीर आमकां एनवायरमेंट क्लियरन्स मेळोन जी मायन आमची चालू जाल्ली मार्चाचे 28 तारखेक, पूण काही कारणांक लागून जे शेतकऱ्यांचो जावं कोमलीदाचो विशय आसलो त्या खातीर आमचो जो मेन ट्रान्सपोर्ट आहा तो स्टार्ट जावंक नासलो. कोर्टान हायकोर्टान मॅटर आसले, पूण न्यायदेवतेचेर आमकां पूर्ण विश्वास आसलो. न्यायदेवतेन आमकां आशिर्वाद दिल्लो आसा आनी हें काम जें सुरळीत चालू आसा. तेन्ना जे कितें हे जे NGOs आहा जावं शेतकार भाव आसा, कोमलीदाद आसा, हेंचो जो विशय आहा, स्पेशली पिळगांव शेतकार आनी कोमलीदादचो जो विशय आहा तो तेंचो सध्या तरी सॉर्ट आवट जाल्लो आसा. कित्याक डेप्युटी कलेक्टराचे हितून तेजे सध्या हियरींग चालू आसा आनी तेंच्यांनी एक बरो निर्णय दिल्लो आसा जो ट्रकवाल्याच्या जावं ह्या मायनिंग इंडस्ट्रीच्या हिताक आहा. हांव कंपनी कडेन मागता की तेंच्यांनी सहकार्य करचो आनी जो डेप्युटी कलेक्टर जो निर्णय दितलो त्या निर्णयाचेर जो शेतकार भाव आसा जावं कोमलीदाद आनी कोण जे इफेक्टेड बेल्डान आसा तेंच्यो ज्यो ग्रिव्हन्सीस आहा त्यो पूर्ण करच्यो आनी हो जो मायनिंग इंडस्ट्री आसा जी कितकीशींच वर्सां आमी वाट पळयताले आनी आतां 2024 मार्चानसून आमी वाट पळयताले, कित्याक भितूनच काम करताले, एक ट्रीप मारताले, कांयच जायनासलें. पूण आतां जेन्ना डायरेक्ट ट्रान्सपोर्ट जेन्ना चालू जाता तेन्ना मनाक खूब आनंद दिसता. मिनाची येरादारी करपाक लागून सध्या 50 परस चड ट्रक रस्त्याचेर देंवल्यात. ही संख्या आनीक वाडटली असो विस्वास ट्रक धनी संघटनेक आसा. गेट मिटींग घेवन गेट मिटींगेंतूच आमी केल्लें की मायनिंग पावसान चलोवचें ना, आफ्टर सिजन गणेश फेस्टिवल जातकूच चलयतल्यो. पूण वेदांता कंपनीचो एक प्लांट आसा हितून आमच्या आमोणा पीक आयर्न प्लांट, ताका डॉमेस्टीक पर्पजाक ताका मटेरियल जाय आनी डॉमेस्टीक पर्पजा खातीर हायकोर्टान सुद्दां एलाव केल्लो आसा. त्या खातीर तेंच्यांनी कंपनीन आमचे कडेन रिक्वेस्ट केली अशें जें आसा म्हणून. मागीर आमी एग्री जाले, पूण म्हाका दिसतालें की कमी ट्रक येतले म्हणून. पूण आतांच ह्या 3 काय 4 दीस चालू जाल्ले आसा शेनवारसून, पूण कमीत कमी 50+ ट्रक सध्या अवेलेबल आसा. व्हॉट्सअप ग्रुपाचेर सध्या तरी
155 ट्रक्स सध्या आमी येतले, कित्याक तेंचे ड्रायव्हर ना आनी कितें, ड्रायव्हर हाडून ते कामाक येतले. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचल चांद, रिपोर्टर तुकाराम सावंत. सेगीत 3 दीस पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून वीज खात्याक बरेंच लुकसाण जालां, तशेंच लोकांकूय खूब त्रास सोंसचे पडला अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हाणें सांगलें. देखून ह्या प्रश्नाचो बेगोबेग सुटावो करतले अशें तांचें म्हणणें. लॉस ते पयशांनी मेळूंक शकना, कारण ते सगळें जाल्ले कारणान लोकांक त्रास जाता. लॉस खूब मोठो आसा. आमचे 25 लाख किंवा 50 लाख गेले हो इम्पॉर्टंट ही लोकांक जो त्रास जालो तो लोकांचो त्रास आमी कशें कमी करतले हें आमी पळोवपाक जाय. आनी त्या खातीर इन फ्युचर असो पावस पडल्या नंतर आमी कितें करपाक जाय हें पयलीं ठरयिल्लें. कारण हो जो 3 दिसांचो पावस पडला तो जवळ जवळ म्हाका दिसता एका म्हयन्याचोच पावस एवरेज 4-5 दिसां भितर पडलो. आनी त्या खातीर ही गोश्ट येता इन फ्युचर आमी हें लक्षांत दवरतले आनी काम करतले. जें लॉस जालां तें सगळे लोकांचे लॉस जाल्ले आसा. तें लॉस जालां तें कशें भरून घालपाचें. सर, तोक्ते वादळापासून जेन्ना तुम्ही सगळे इनिशिएटिव्ह वादळ जाल्लें पावसान जावन हुंवार जावन लॉस ते वेगळे वेगळे. तोक्ते वादळ जाल्लें आनी हे पावसान लॉस जालें. उदक वाडलें. या पासून कितले कॉल्स बी आयले तुमकां? भरपूर पोल म्हणजे व्हाळा धडे आशिल्ले पोल, नदी किनारे आशिल्ले पोल उदक वाडले नंतर आमकां तें बंद करचें पडलें. केपें सारकें हेतून आमचे मोठे मोठे जंपर आमकां बंद पडले. सो तातूंतल्यान बाकीचो लॉस जाला, फॅक्टरी लॉस जालो आनी कितें. सर, सीएमान दिवसा मिटींग घेतली आणि दिल्ली विजीट जे करता तांकां मातशें ह्या सांगलेलें. तुम्ही दिल्ली विजीट सीएमान जें कितें सांगलां तें आमी ओबी करपाक. सर, प्रोटोकॉल आणि जी शिस्त आहा ती पाळणे गरजेची आसा अशें तुमकां दिसता? हांव शिस्तीत वाडिल्लो मनीस. टायम टू टायम हांव 8 उठलो, 8 मिटींग आसा म्हणल्यार 8 पयलीं 5 मिनटां येता. सो जो मनीस शिस्तीत वाडिल्लो आसता ताका हें इम्पॉर्टंट आसता. हे आशिल्लें गोमंतक टुडे हे बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.